चला चला बिझी आमच्या गोयाचे सोशल डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग इस्कॉन करोना स्प्रेड उपाशी तांकां घेवन फाटिया पुढे राहा ना मग बोल असं आहे शुगर डिटेल देणं मशीन डिटेल देणं क्वेश्चन पीएमान तुम्ही एडीसी बस केलेली तातूंत इतले भुरगे तेन्ना कोरोना जायना तेकोन लोटून घातलेले म्हणजे चिड्डून घातलेले बसीन तुमी आमकां तेन्ना कोरोना जायना जाल्यार तुमकां कोणें रायट दिलो आमकां धरपाक हय आमी तुका म्हटलां काय कितें एग्जामी कॅन्सल कर म्हणून सगळ्यांच्यो कॅन्सल जाला म्हणून आमी मागतले कॅन्सल कर म्हणून तुज्या घरा कडेन येवन तूं उखलतलें आमकां तुका कोणें रायट दिलो तुज्या भुरग्याच्या एग्जामी तूं तुज्या भुरगो टुवेल्था तूं ताका धाडपाचो टुवेल्था एग्जामी बरोवपाक ना मरे मागीर तुका तुका उखल्लो तुका कोणें रायट दिलो आमकां उखलपाक आतां म्हाका सांग तुमची कितें मागणी आसा आमचे मागणे 3 दीस जाले सगळ्यांकूच खबर आहा आनी आमी गोवा बोर्डान गेले भागीरथ शेट्टी ताका फोन थंयसरूच आहा आमी लायव्ह केला थंय ताका फोन मारला आनी हांगा फोन वाजता कित्याक हांव तुका काय कितें फोन तो उखलतना फोन
तो आसून जाणा थंयसर मागीर ताका फोन मारलो मागीर ताका फोन मारलो तो म्हणटा डिसिजन घेतलो खंय ताका खंय ऑनलायन पावना खंय ऑनलायन खंय पावना न्यूज वाले तुमी ऑनलायन न्हू तो तेज्या कडेन पावना सारकें मरे तेज्या कडेन पावना कित्याक सो आनी आनीक प्रोटेस्ट न्हू आयज आमकां कितें डिसिजन तो जाय तुमी सगळ्यांनी पळयलां आमी लायव्ह फोनार अशें आसले ताणें म्हटलां कितें आपणाक कांय खबरूच ना तुका कांय खबर ना कितले दीस प्रोटेस्ट आहा हो जालो चवथो दीस आतां प्रोटेस्टाक आमचो असो आनी कितले दीस तुमी प्रोटेस्ट करतले हो आमचो लास्ट दीस आमकां कितें डिसिजन तो जाय ताका आमी 10 मिनटां भिवन आपयलो तो येवंक ना म्हणून आमी सीएमाच्या घरा गेले सीएमान ऑर्डर दिली पुलिसान की आमकां घे उखल म्हणून ताका कोणें रायट दिलो आमकां उखलपाक हय तेजो भुरगो बीन हांगा तो उखलूंक लावपाचो थंयसर ना न्हू समज बोर्ड एग्जाम तुमची पोस्टपोन जायना जाल्यार तुमी कितें करतले कित्याक जायना सगळ्यांची जाल्यार आमची जावं नाका गोंयान कोरोना ना तर जितलो गोवा खूब धाकटो स्टेट आनी जितलो कोरोना आहा न्हू गोवान तो पुरो भुरग्यांक हें करपाक आनी थोडे आमकां अपोज करता प्रोटेस्ट कित्याक केले तुमी फकत सेल्फीश भुरगे जे आहा पळय तांकांच फकत अपोज प्रॉब्लम जाता कित्याक आमी हार्डली 200 भुरगे हांगा प्रोटेस्ट करता तुमकां लागूनय करता तुमच्या भाशेन आमी सेल्फीश न्हू तुमी शिकल्या म्हणून तुमी एग्जाम दिले तुमी बरे मार्क्स घेयात प्रोटेस्ट करपी भुरगे 200 आहा हार्डली आनी एग्जाम दिवपी कितें हजारांनी भुरगे आहा आमकां जालो वायरस कमी अमावंटान जातालो थंय जालो जाल्यार चड अमावंटान जातालो इतले तरी मातशें स्ट्रेंथ यूज करा आनी तुमी आपले चिंतता तुमी तुमच्या फ्रेंडाचे चिंत मरे फ्रेंडाचेय चिंता कोण सायन्सान आहा तांकां 40-50% पडल्यार डॉक्टरान बीन एडमिशन दितालो प्रमोद साव दितालो आनी पुलिसूय तेजें आयकता आमकां रोकडो उखल्लो अरे तो आतां परत इलेक्शन जावपाचो ना तेजें आयकोन तुमी आपलें कितें हें करून घेता आनी कोण उलयता यो नांव सांग तुमचें एराज म्हणला तुमकां आयज कित्याक अरेस्ट केला हांगा पळय आमी पयलीं गोवा बोर्डान गेले सो गोवा बोर्डान आमचो डिमांड आयकुना आमी मागीर कॉल सुद्दां केले एका डायरेक्टर नाशिल्लो थंय डायरेक्टर आमकां आमचे कडेन उलोवपाक सुद्दां रेडी ना सो तेणें एकूच सांगलें डायरेक्टरान की द डिसिजन इज नॉट इन हीज हँड इट इज द हायर अथॉरिटीज कोण काय विचारले तो म्हणपाक रेडी नाशिल्लो सीएम काय विचारले सी यू नो इट व्हेरी वेल सो आमी चिंतलें की आतां आमी सीएमाचे कडेन वचचें पडटलें because the decisions in Goa board has to be taken by the Goa board and not in BJP office. Sadaran Tanawade shouldn't write what Goa students should be doing. So basically Goa board didn't have any authority. He said the buck stops with the CM. So आमी CM कडेन वचपाक रेडी जाले so that we can talk to him, have a dialogue. थंय गेल्यार पुलीस ताणें लायली ही हॅड डिप्लॉयड फूल पुलीस अँड थंयच्यान आमकां हांगा अरेस्ट केलो बिकॉज वी वॉन्टेड टू ओनली सबमीट अ मेमोरेंडम put forward our words of why we don't want exam and how to solve this issue. See, they don't want to the exams to be cancelled. We want a very genuine demand that postpone the examination, have a mechanism wherein you can have examinations either online or with such a mechanism when the cases will decrease. Not now because cases have increased. Many students have got COVID positive. Their year will be wasted. That is a very important thing that needs to be known. And these students have risked their lives and they've come to meet you. You had to meet them and answer their questions. So this was the demand and last time आमकां protest केलो म्हणून arrest केला. So total how many students has been arrested now today? Total आता 35 to 40 students have been arrested. बंद तरी करचेत ना बंद जावचेत ना वी आर श्योर की आयज आफ्टर at least arresting us he should have some sense. Pramod Sawan has to have some sense and he has to postpone the examination. This is the demand that everyone will keep. Otherwise, this will become a very big protest and it will turn into a widespread protest wherein parents will join us, students will join us, and all the principal forums also we are in touch with will join us. Social distancing तरी पळय तुम्ही पळयला आसतले व्हिडिओ पळयला आसतले सो यू नो द रियालिटी गोवा बोर्डान गेले डिमांड पोस्टपोन करपाक कोविड-19 कॉलेज
स्टेशन चड जाल्या आनी स्टुडंट्साक सुद्दां कोवीड जाल्या सो तेंचा इयर बी ड्यार हो तुम्ही जेन्युइन फोन आसलेले इलेक्शन कॅम्पेनिंग चालू आसा सो तेणी फोन केला आमकां फुडान आमची आयकुना दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू अस सो आमकां अरे उलयता न्हू हय ते भुरगे आहा 144 कलम लायला कोवीड-19चे तोय प्रॉब्लेम आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीन इलेक्शनाक भर सीएम 144 कलमून ल्हान सुद्दां सीएम आतां नाती लायला आतां म्हापशान येवन तो गेलो तेणी कॅम्पेनींग केलें आनी आपणाक जाय तेन्ना तो 144 कलम लायता आनी हे भुरगे कोवीड सगळे बाउंड्री ओपन आसा आनी हे भुरग्याक कोवीड-19 जेन्ना ते भितर धुकलून करता जाला प्रॉब्लेम कितें हे भुरगे कितें म्हणटा 10वीचे एग्जामी तुमी हे पोस्टपोन करा आनी 12वीचे पोस्टपोन करा एक हांव गोंयचे आमचे जनतेक गोंयचे भावांक प्रत्येक पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करता की 10वीची आनी 12वीची जी एग्जामी जी आसता हे आमच्या आयुश्यांतल्यो व्हडल्यो एग्जामी कोणी जर व्हडलो जायना फुडें विचारता बाबा 10वीन तुमकां मार्क कितले पडलेले 12वीन कितले मार्क पडलेले अशें विचारतात तेन्ना आमी नेटान सांगता बाबा आमी फर्स्ट क्लास पडले डिस्टिंक्शन मेळ्ळें आमकां 88% पडले 98% मार्क पडले म्हणटा आमी जे आतां ट्युशन जे भुरग्यांनी घेतलेल्या फाटल्या दिसांनी एक कोवीड-19चे अंडर आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आमी अभ्यास केलेलो आसा आनी आमी जेन्ना भुरगे आसतना शिकलेले SSCन तेन्ना ब्लॅक बोर्डाचेर आमकां ट्युशन टिचर दिताले आनी ते अभ्यास आमचे तकलेन वयतालो आनी आतां व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आमचे तकलेन वचना हे भुरगे आतां एग्जामी आन्सर कितें म्हण करतले क्लासी जावंक ना सीएम भुरग्यां कडल्यान इन एडवान्स पयशेय घेता एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी क्लासीय घेनात आनी भुरग्यां कडेन अक्षरशः फटींगपणां केलेली आसा हे भुरग्यांची रिक्वेस्ट कितें आसा की हे एग्जामी तुमी पोस्टपोन करा जावं भुरग्यांक जर शिकलेले आहात जर कदाचित ते तकलेन केन्ना विसरात केन्ना एग्जामी दिवचे दिसता आनी कोवीड-19च्या अंडर ह्या भुरग्यांक त्रासान घालून करता हो सरकार आनी हेंचें असेंब्ली सेशन रिपीट करता असेंब्लीन ते दिसा बजेट आसले बजेटा वखदां तेंच्यांनी कितें केलें की बाबूश मोन्सेराताक गोंयच्या MLAक जे रेव्हेन्यू मिनिस्टराचो घोव बाबूश मोन्सेरात मिसेस घोव बाबूश मोन्सेरात हेका कोवीड-19च्या अंडर आतां हालीं ताका कोवीड जालें पूण ताका लागून तेंच्यांनी दुसरे दिसा असेंब्ली ही बंद केली आनी आतां जालां कितें तांकां त्रास जाय म्हणून हे सरकार भियाता पण MLAक त्रास मिनिस्टरांक कितें जाय म्हूण भियातात पूण एक गोंयचे हांव जनतेक रिक्वेस्ट करता की MLA मिनिस्टर हेंचो हो धंदो जाल्लो आसा तेंचे घरांतले मनीस जे आसा न्ही तांकां तेजे आतां सपोज आतां एक मिनिस्टर आतां रवी नायकाचो चेडो आनी रवी नायक हो पयलीं मिनिस्टर आसलो तेजो चेडो आतां MLA जावन करतात तांकां ते रेप्युटेशन तेंचे घराणेशाहीत वाडोवन करतात फॉर एग्जाम्पल प्रताप सिंग राणेचो चेडो विश्वजीत राणे सुद्दां आतां आपल्या घरांतले मंडळी ते कितें करतात तांकां इलेक्शन हे जावपाक जाय राजकारण करपाचें सोदतात आनी आमचे भुरगे हे शिकोवंक करतात ते राजकारणांत वचपाक कळना हे मिनिस्टरांक राजकारण करपाक जाय भुरग्यांक आमचें शिकोवपाक जाय आमच्या भुरग्यांक मातशें शिकोवंक दियात एका घरांत जर एकटो भुरगो जर आसा आनी एकुलते चेडो एकुलते एक चेडूं जर आसा ताका जर कोवीड-19 कितें जालें जाल्यार तेंचें भवितव्य कितें आवय बापायचें भवितव्य कितें काय म्हणटा हांव ताका लागून हे एग्जामी कृपा करून हांव गोंयच्या CMA कडेन मागता हे भुरग्यांक तुमी तकलें टेन्शन दिवं नाका असले टेन्शनाची तेंची एग्जामी जावच्योय ना बी त्या भुरग्यांक तुमी आज बसीनसून हाडून ते पोलीस स्टेशन केन्ना पळोवंक ना त्या भुरग्यांनी ते प्रत्येक पेरंट्सां विचारता भुरग्यांक आमी पोलीस स्टेशन दाखोवपाचें कारण कितें पोलीस स्टेशन कोणी येवपाचे असतात जे क्रिमिनल मायंडेड असतात ते पोलीस स्टेशन ते हे असले भुरग्यांक तुमी हाडटात बशीन घालून आनी आतां ते उपाशी आसा तांकां कोणी हाडून कितें दिला गोंयचे CMाक सांगता हेजे एज्युकेशन मिनिस्टर तूं कंप्लीट फेल जाल्लो आसा सारको न्ही हे गोंयची दिशा तुमी खंय व्हरतात पयलीं बाउंड्री ती बंद करात हे जे आज मुंबयसून जे कोण येतात महाराष्ट्रासून कर्नाटकासून जे अख्खे गोंयान जे भोंवतात ताका लागून कोवीड जाता हो कोवीड खंयसून जाला हे तुमी सोदून काडिना जे भुरग्यांचे कोवीड हाडपाचो प्रयत्न करतात न्ही हे चुकीची गोश्ट आसा तांकां आयज तुमी हाडलेले आसा न्हू ताका हाडून सोडटलो ते प्रत्येक पेरंट्सा कडेन गोंयचे CMान आयज आपूण सॉरी म्हणून सांगपाचो हांकां हाडून बशीन हाडून सोडपाचें न्हू हांगा पेडण्या खंय आनी पणजे खंय परवरी खंय ह्यो गोश्टी खंय जे तालुक्यान असले थंयसून ताका दूर हाडपाचें कारण कितें आसलें पेडण्या हे पयलीं कळपाक जाय गोंयचे CMान सांगपाचें पेडण्या पोलीस स्टेशन हाडपाचें कारण कितें मागता हांव गोंयच्या CMा कडेन आनी गोंयचे जो आतां जे BJPन जे मंडळ जे आसा BJPन जे शिकलेले म्हणटात न्हू तेंची तकलेन कितें जाला ते कानान पेड्डे जाल्यात आयकूंक येना आनी दोळ्यान कुड्डे जाल्यात दोळ्यान मसालो मारपाचे हेंच्यांनी गोंयच्या लोकांक मारता हांव सरळ उलयतलो आनी BJP सरकाराक तुमी विचारात प्रत्येक पेरंट्स हे भक्त जावं नाका BJPचे भक्त जावं नाका भक्त कसले जायात देवाचे भक्त जायात हे असले पार्टीचे भक्त जावं नाका असले भुरग्यांक जे हाडून सोडलेले हांगा ते थँक्यू देव बरें करून भुरग्यांचो जो डिमांड आहा तो पूर्ण जातलो अशें दिसता तुमकां जावकूच जाय भुरग्याचो डिमांड पूर्ण CMान करपाक जाय एज्युकेशन मिनिस्टर आतां तो बापूय आसा आयज गोंयचो बापूय म्हणटा ताका कित्याक लागून तेजे कडेन चॅर आसा न्हू ते चॅराचो तेणी फायदो घेवंक फावना
कळटा आमकां कित्याक लागून खबर आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनाक हो ओपनली भोंवतात आनी हांगा म्हणटा की कोविडाची निमित्त सांगतात पूण एसेंब्लीन जेन्ना तुमी पळयलां आसतलें एसेंब्ली सेशन चालू आसतना ते बेंच आसता बेंचाची सायज कितली आसता लेंथ कितली आसता रुंदी कितली आसता तेजे फाटल्यान 1-2 मिटराची डिस्टन्स आसता 2 मिटराची डिस्टन्साक एक कोवीड जायत म्हूण भियेतात आनी आमी इस्कॉलांतले भुरगे जेन्ना क्लासीन जेन्ना एग्जामी दिवंक वयतले तेन्ना तेजी डिस्टन्स कितले आसता लागीं आसता अर्ध्या मिटराचे आसतात कसले एका तुम्ही भरून करता मागता हांव प्रत्येक सिटीजन्स ऑफ गोवा कडेन आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ गोवन्स प्लीज हांव तुमचे सगळ्यां कडेन पांया पडटा हांव तुमचे भीक मागता की भुरग्यांक तुमी क्लासान घालूं नाका म्हणून हांव राजकारण करून येवंक ना मुद्दम येयला कित्याक लागून आमचेय भाशे खंय तरी शिकतात भाशे खंय तरी शिकतात देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचे तुम्ही भुरग्यांक हाडला हांव पेरंट्स पेरंट्स हय कित्याक हाडला भुरग्यांनी कसले क्रायम केला भुरग्यांनी रिजन सांगा म्हाका कित्याक हाडला भुरग्यांक सगळ्या दनपारचो हे जाल्यार टायम आतां ते उपाशी आहा भुरगीं बेश्टे विदावट रिजन भुरग्यांक घेवन येतात हांगासर मॅडम एज अ पेरंट म्हणून तुम्ही कितें म्हणटात भुरग्यांनी जें केलें सारकें केला तांकां आतां फाल्यां सगळो एक करोना कोणाक एकटेक जालो आं तर तेंचे एक 15 दीस क्वॉरंटायन रावचें पडटा आनी मागीर फुडें मागीर ते परत पेपर तुमी हे करता तुमी तेंका दितले तेंचे फूल वरस पिड्यार न्हू ते आता तेंच्यानी गाडी बशीन हाडल्या तसो दिसून येता की काय ना म्हणून सांगता तुमचे स्टुडंट सांगतात आनी हेतून आणखी जावं शकता तुमचें कितें म्हणून जावं शकता जातलेंच न्हू तेंकां कित्याक हांगा हाडूंक जाय कित्याक क्रायम केलो तेंच्यांनी कित्याक आतां 2 दीस तेंच्यांनी केले तेन्ना कित्याक हाडूंक ना आयज कित्याक हाडले तुमी 2 दीस केले तेंच्यांनी न्हू तेन्ना तुमी हाडा न्हू तेंकां आतां सगळे पेरंट्स येता ते आन्सर करूं तेंकां सगळे पेरंट्स हांगा उबे रावतले आतां आमच्या भुरग्यांक कित्याक हाडला काय म्हणून थँक्यू मॅडम